20 कलमी वसाहती म्हळ्यार 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या जाग्यांचेर अनियमीत बांदकामां नियमीत करपा खातीर कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। खासगी थारावा वेळार विजय सरदेसायान हो थाराव मांडलो। मात 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ले कांय जागे भायल्या भायर विकून बिगर गोंयकारांच्या नांवार जाल्ल्याचे विरेश बोरकारान सभागृहात सांगलें। ऑलरेडी 20 पॉयंट प्रोग्राम जो बरो प्रोग्राम आसा, ज्या प्रोग्रामाच्या थ्रू लोकांक म्हणल्यार गरिबांक जागो मेळटा, जो घरा बांदपाक मेळटा। सो ह्या प्रोग्रामा अंडर ही मिसयूज जो जाल्लो आसा आनी फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर पासून जाल्या स्पीकर सर आयज बिंदस जाला। आयज एकटो येता, हांव एक मुद्दम एकूच नांव घेता, एक राजपूत म्हणून आसा, ताणें एक घेतलें आनी दुसऱ्याक दिलें, दुसऱ्याक आनी ताणें तिसऱ्याक दिलें, आतां चवथो आतां सद्याक आसा थंय, चवथो फोर्थ ओनर आसा। सो अशी समज सेल्डी आनी भितरले भितर स्पीकर सर तेंय सांगता पंचायत अशें करता, भितरले भितर तांकां रायट दिता सगलो। फातर्प्या किटळ 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या कांय प्लॉटांची सेलडीड जाल्या। ते भायर चिल्ड्रन्स पार्काक लेगीत मंजुरी मेळ्ळ्या अशें आमदार एल्टन डिकॉस्टान नजरेक हाडले। सुराले गांवांतल्या 20 पॉयंटांतली बांदकामां आशिल्ल्या लोकांक नियमितीकरण नाशिल्ल्यान योग्य सुविधा मेळना म्हणून आमदार वेंझीन तांकां सुरक्षेची मागणी केली। आमदारांनी काडिल्ले हे विशय विजय सरदेसायान मांडिल्ल्या थारावाक धरून ना। सरकारान 20 पॉयंटांतल्या बांदकामाचें नियमितीकरण करपाचें थारयलां, मात तरी हाचेर योग्य सल्लो घेवन 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली अनियमीत बांदकामां नियमीत करपा संदर्भात कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। 20 पॉयंट प्रोग्राम इन विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टल सर्वे नंबर 42 सब डिविजन 3। आतां म्हाका कळपा जाय थिंगा 20 पॉयंट प्रोग्रामाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 इयर्स जाली। ही जमीन आहा ती पयलो राघोपा देसाई म्हणून तेज्या नांवार आहा, आज पासून 114 तुमगे डिपार्टमेंटा नांवार येयला ना। आतां तितूंक एक चिल्ड्रन पार्क एप्रूव केले, आतां हें मातशें एक गोरजे हाऊस ऑलमोस्ट 30-35 लाखांचे विदाउट एनी NOC एंड फ्रॉम द लिबरेशन फंड हेज्या 50 लाख दिल्याय। आमगेले सुराले गांवांत सुकुबाट म्हणलो एक वार्ड आहा, तितून 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा आनी हे सुकुबाटान स्पीकर सर ही जितली घरांय हीच हे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक तांकां फाव म्हूण टू गिव देम दीस बेनिफिट्स म्हणून दिल्ली, पूण दिल्ली तेन्ना वचोन आतां संवसार पावल हुंय आम तितू आहाय, आम तांकां डे टू डे पीस ऑफ मायंड सुसेग म्हणटाय तो तांकां दिवपा पावल नाय। हे जे 20 पॉयंट प्रोग्राम गोंयभर केलो जे आहाय तांकां म्हाका सदां एक सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा, क्लेनलीनेस ते एरिया क्लेनलीनेस करपाची गरज आहा। आनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, तो रेझोल्युशन एक आसा आनी भलतेच उलयता, ताका परत एकदां सांगता तांणी सांगल्या की ती रेग्युलरायज करप, वो म्हणटा तेची क्लिनिनेस कर, तांकां टाकयो दी, तांकां उदीक दी, तो सांगता तेजेर एक्शन घे, कितें तरी एकूच म्हणजे जो रेझोल्युशन आसा त्या रेझोल्युशनाचेरूच उलया। हांव रेझोल्युशनाचेरूय उलयता। See, government has already enacted the Goa's Regularization of Unauthorized Construction Act 2016. For the unauthorized construction on private land, on the same grounds, the government will amend the said act by including the provision to regularize the houses wherein plots have been allotted as per 20 point program. रेझोल्युशन जे आयला ते 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां रेग्युलरायज करची म्हणून बाब विजय सरदेसायान मागला। तो जे मागता विरेश बोरकार, जी कोणी तरी एकट्यान दुसऱ्याक एकला तिसऱ्याक एकला तेजेर एक्शन घे आनी ती मोडून उडय म्हणटात, हो दुसरो विशय सांगता। परत तेजो विशय थंय उरलो। तो तिसरो उठलो म्हणजे आमचो वेंझी सांगता ते सगळे साफ सफाई करुया, उदीक दी तांकां, सारकें दी, हे दी ते दी, तरी तिसरो सांगलो। आनी चवथो सांगता 20 पॉयंटान म्हणलो कोणी तरी गार्डन बांदून घेतला, तेंचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता। आतां हे सगळे विशय पळयत जाल्यार ताज्या रेझोल्युशनाक धरून ह्या तिगांचो एकट्याचोय विशय त्या रेझोल्युशनाक धरून ना, पण हांव त्या रेझोल्युशनाक धरूनच उलयता। बाबुशान सांगलें की आमी ऑलरेडी द रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड एक्ट 2016 हो एक्ट कायदो सरकारान प्रायवेट लँडान म्हणजे म्हजी लँड आसा कोणाची आपूण घर बांदता तितून हाडला। ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटान लँड जर कोणाक अलॉट केल्या ती 20 पॉयंटांतल्यान आसूनी किंवा कशी आसूनी जाल्यार ते ऑफिशियली ते कडेन अलॉटमेंट आसा, जेच्या कडेन लँड अलॉटमेंट आसा, जेणी घर बांदलां ताचें घर रेग्युलरायज करपाक म्हणजे मागीर तो FAR बाकीचो विशय सगळो मागीर सेटबॅक आनी येते ह्या एक्टाच्या अनुसार घालपा खातीर आमी थोडोसो ताका टायम फ्रेम वाडोवचो पडटलो। आमकां त्या लिगली थोडेशें स्टडी करता आनी तेज्या प्रमाणे आमी ह्या एक्टाकूय आमकां टायम जो आहा पळय तो दिवचो पडटलो, म्हणून ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता हे फाटीं घेवचें।
आणि त्यानुसार आम्ही परत थोड्या दिवसा भितर करता. स्पीकर सर, आय एम सॅटिस्फाईड. I am satisfied. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.